नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। धावेचो निकाल 85.34%। पणजे हेडगेवारांतले श्रेया बांबोळकार 96.83% घेवन पयले। कुडचडेचे सुयशा फळदेसाय आनी अर्मजा लाड 96.50% घेवन दुसरी। 86% स्कुलांचो निकाल 95% वयर। धावेत पास जाल्ले 15,795 भुरग्यांक हायर सेकंडरीनी फावो तितल्यो सुवाती। मात हायर सेकंडरी पुराय तांकीतली ॲडमिशनां घेवची पडटली, ना जाल्यार भुरग्यांची परिस्थिती बिकट। उंचेल्या पावड्यावेले अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो। उपजिल्लोधिकारी, अतिरिक्त संचालक, मुख्य अधिकाऱ्यांच्या पावड्यावेले अधिकाऱ्यांक हालयले। जिल्लोधिकारी, IAS अधिकाऱ्यांच्यो जबाबदाऱ्यो बदलल्यो। सत्तरीतले चरवणे, कोपार्डे, झरमे वाठारांनी लोकांक दुयेंस। PWDक बांयचे उदकाचेर दुबाव। बांयची उदका पुरवण केली बंद। PWD म्हणटात दाबोस प्लांटातल्या उदकाचेर कसलोच दुबाव ना। आनी प्रामाणीक रावप आनी राजकीय अस्तित्व तिगोवप एकठांय शक्य ना। पॉलिटिशियन, विलन और विक्टीम परिसंवादांत लोकसत्ता पक्षाचो संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश नारायणाचें वक्तव्य। खबरो विस्तारान। धावेचो निकाल 85.34% लागलो। 12वे उपरांत धावेकूय चलयांच फुडें। पोरूं निकाल 73.38% लागिल्लो। पणजे हेडगेवारांतले श्रेया बांबोळकार 96.83% घेवन पयले, जाल्यार कुडचडेच्या न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांत शिकिल्लीं सुयशा फळदेसाय आनी अर्मजा लाड 96.50% मार्क घेवन दुसरी आयल्यात। 85.19% चले पास जाले। 85.39% चलयो पास जाल्यो। 86 स्कुलांचो रिजल्ट 95% परस चड लागला। भुरग्यांक स्कुलांनी शुक्रारा मार्कशिटां मेळटलीं। गोंय शालांत मंडळान बिरेस्तारा धावेचो निकाल जाहीर केलो। चलयांचो आस्पाव पयले तिनान आसा। हे तीन टॉपर म्हळ्यार पणजे हेडगेवारांतले श्रेया बांबोळकार, अमर्जा लाड आनी सुयशा फळदेसाय दुसरे आयल्यात। We have the Goa Board's highest topper as per the Goa Board's website. She is Shreya Bambulkar. Hi Shreya, congratulations. And how are you feeling? Feeling extremely glad that the hard work of all this year has finally got the result. Really happy. Okay, were you expecting to be the first in Goa? Oh, not at all. I thought the highest I would get would be 95. It is really a surprise to me. She wants to do a career in laws. Okay. Yeah, and so she wants to be a lawyer. Specialization in corporate law. Okay. Yeah, so everybody, nowadays doctor, engineer, everybody is going for it. When she has got skills particularly for required mainly for lawyers. So we are. So you're happy with the ambition that she has? Yeah, exactly. So she wants to pursue with that. Yeah, she was very good since childhood, and it is very good surprise given to me by her. And she was very determined and dedicated to studies, and her hard work means excellent work she has done. घरांतल्यांनी केन्नाय म्हाका अशें फोर्स करूना इतली पर्संटेज हाडपाक जाय बी म्हणून। फ्रीली सगळ्यांनी वातावरण सगळें आशिल्लें। तांकां सांगता की तुमी हार्डवर्क करात, कारण हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तथ्य वापरून आनी प्रयत्नांत ती परमेश्वर प्रयत्न करत रावात न्हू। हय, म्हाका 94 तरी हांवें धरलेलें। 96 आयलें, म्हाका खूब बरें दिसलें 96 आयलें म्हणून हांव। दिसांतल्यान असो कितलो वेळ तूं अभ्यासा खातीर दितालें? हांव 8 hours. 8 hours. म्हणजे रातचें जागरण? ना, रातचें जागरण करनाशिल्लें हांव, रातचें न्हिदतालें हांव आनी सकाळचें। ट्युशन? म्हजो पेरंट्साचो म्हाका लागून पयलींच्यान सपोर्ट आसा। कितें तांणी म्हाजे कडल्यान कितें अशें एक्सपेक्ट करूं ना, म्हणल्यार करपाकूच जाय असो फोर्स बी घातलो ना म्हजेर। RTE नेम लागू जाल्ली ही पयलीच बॅच। अंदू 85.34% निकाल लागला। 86 स्कुलांचो निकाल 95% परस चड आसा। 85.19% चले जाल्यार 85.39% चलयो पास जाल्यात।
सुमार 7046 भुरगीं स्पोर्ट्स मार्काक लागून पास जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धावेंत पास जाल्ले 15,795 भुरग्यांक हायर सेकंडरीनी फावो तितल्यो सुवाती आसात. मात ते खातीर हायर सेकंडरीक तांचे पुराय तांकींतलीं एडमिशनां घेवची पडटलीं, नाजाल्यार परिस्थिती बिकट जातली. सुवाती नाशिल्ल्यान एडमिशनाक त्रास जातलो असो भंय पालकांक पडिल्लो. गोवा बोर्डान हे परिस्थितीचो रिपोर्ट पयलींच सरकाराक दिल्लो. हायर सेकंडरीनी सुवाती आसात, मात वर्ग वाडोवचे पडटले अशें बोर्डाचो अध्यक्ष रिबेलो म्हणटा. चौगुले हायर सेकंडरी बंद जाल्यार मात परिस्थिती बाबत जातली. प्रुडंटाचो रिपोर्ट. अंदू 10वेचो रिझल्ट 85.34% लागला. तातूंत 15,795 विद्यार्थी पास जाल्यात. मात गोंयांत सध्या 14,230 विद्यार्थ्यांक हायर सेकंडरीनी एडमिशन घेवंक मेळटा. उरिल्ल्या भुरग्यां खातीर जागो मेळपाक हायर सेकंडरींक आतां तांचे पुराय तांकी इतले एडमिशनां घेवची पडटलीं. गोंयांत सध्या वट्ट 82 हायर सेकंडरी आसात. तातूंत कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक अशे 4 फांटे चलतात. गोंयांत 69 आर्ट्साचे वर्ग आसात. तातूंत भुरग्यांक घेवपाची तांक 3,450, 95 वाणिज्य वर्गांनी 4,750 सीट, 75 विज्ञान वर्गांत 3,750 सीट जाल्यार 114 वोकेशनल वर्गांनी 2,280 सुवाती. सगळ्या शाखांनी 50 भुरगे धरल्यार गोंयांत 11वे खातीर वट्ट 14,230 जागे आसात. हे शिवाय प्रत्येक हायर सेकंडरीक दर शाखेंत आनीक 5 विद्यार्थी घेवपाची सूट आसा. हे प्रमाण विद्यार्थ्यांचो आंकडो 15,995 जाता. अंदू पास जाल्ल्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान ही पद्दत आपणावची पडटली. आतां मडगांवच्या चौगुले हायर सेकंडरीत 2 आर्ट्स शाखा आनी 4 सायन्स शाखा आसात. ह्या हायर सेकंडरींत 300 भुरगीं शिकतालीं आनी दर शाखेंत जादा 5 विद्यार्थी धरल्यार हो आंकडो 330 जाता. ह्या वर्सा जर चौगुले हायर सेकंडरी बंद जाता जाल्यार मात भुरग्यांक फटको बसतलो. 300 वयर जागे भुरग्यांक कमी पडटले. आतां पळोवया फाटल्या 4 वर्सांत 10वेचो निकाल. 2009त 11,700 भुरगे पास जाले. 2010त 13,200 जाल्यार 2011त 13,191 पास जाले. 2012त 10,420 पास जाले. आतां 2013त 15,795 भुरगे पास जाल्यात. पास जाल्ल्या भुरग्यांचो आंकडो वाडटलो हाचेर बोर्डान सरकाराक पयलींच कळयल्लें. गोंयच्या हायर सेकंडरीनी ह्या भुरग्यांक आस्पावन घेवपाची तांक आसा, मात कांय कडेन आनीक डिव्हिजनां वाडोवची पडटलीं अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष JR रिबेलोन उलोवन दाखयला. On our part, Secretary and myself, we had made the authorities aware of the increase in number. Long back it was given to them, and they promised us that there is, and if we see the records, there is enough capacity in Goa, but schools in certain areas, yes, schools in certain areas, they will have a problem, but there is a lot of capacity all over the state. In fact, we are very fortunate to have a lot of capacity. Maybe some few schools of divisions might have to be started, but the department is aware of it, government is aware of it, and we think that it will be sorted out. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंय सरकारान उंचेल्या पावड्यावेल्या अधिकाऱ्यांची बदली केल्या. उपजिल्लोधिकारी, अतिरिक्त संचालक आणि मुख्य अधिकाऱ्यांच्या पावड्यावेल्या अधिकाऱ्यांक हालयल्यात. जिल्लोधिकारी आणि IAS पावड्यावेल्या अधिकाऱ्यांच्योय जबाबदाऱ्यो बदलल्यात. पळयात रिपोर्ट. बिरेस्तारा सांजे गोंय सरकारान उंचेल्या पावड्यावेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो आदेश काढलो. बदली केल्ल्या अधिकाऱ्यांची ही वळेरी. YB तावडेचे सध्याचे पद प्रकल्प संचालक, जिल्लो ग्रामीण विकास प्राधिकरण, दक्षिण गोंय. बदली जावन मुख्य अधिकारी, मुरगांव पालिका. PK वेळीप काणकाराचे सध्याचे पद अतिरिक्त जिल्लोधिकारी 1, उत्तर गोंय. बदली जावन प्रकल्प संचालक, जिल्लो ग्रामीण विकास प्राधिकरण, दक्षिण गोंय. शबरी मांजरेकाराचे सध्याचे पद अतिरिक्त पंचायत संचालक. बदली जावन व्यवस्थापकी संचालक, मार्केटिंग फेडरेशन. LS परेराचे सध्याचे पद व्यवस्थापकी संचालक, मार्केटिंग फेडरेशन. बदली जावन अतिरिक्त पंचायत संचालक. दामोदर मोरजकाराचे सध्याचे पद अवर सचिव, उद्देग आणि श्रम. बदली जावन एडहॉक प्रमोशन, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, दक्षिण गोंय. संध्या कामतीचे सध्याचे पद अतिरिक्त जिल्लोधिकारी 2, दक्षिण गोंय. बदली जावन अतिरिक्त जिल्लोधिकारी 1, दक्षिण गोंय. हाचे शिवाय कांय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो जबाबदाऱ्यो बदलल्यात. त्यो अश्यो: बदलिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो.
उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धना कडेन आयजी प्रिझनाचो अतिरिक्त ताबो. डॉक्टर जयदेव सारंगी कडच्यान आयजी प्रिझनाचो ताबो काडलो. जयदेव सारंगीचे पोस्टिंगा विशीं फुडले कांय दिसां भितर निर्णय. संयुक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीचेर उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हूण अतिरिक्त जबाबदारी. गोंय म्हायती आयोगाचे सचिव M.K. वस्ता कडेन गोंय वेंचणूक आयोगाचो सचिव म्हूण अतिरिक्त ताबो. मुख्यमंत्र्याचे OSD हे जबाबदारेंतल्यान कला आनी संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकाराक केलो मुक्त. सगळ्या अधिकाऱ्यांनी 28 मे मेरेन आपले नवीन पदाचो ताबो घेवचो अशें ह्या आदेशांत म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसप.